ब्रेस्तारा कोलवा दर्यादेगेर चक्रीवादळाच्या वेळार पावलां उबारपाच्या प्रात्यक्षिकाचे मॉक ड्रील जाले। ह्या ड्रिलाक जिल्लो प्रशासन, उजो पालोवपी दळ, पर्यटन जिल्लो हॉस्पिटलाचे अधिकारी, पुलीस तशेंच भारतीय नौदळ आनी भारतीय दर्यादेग रक्षक हजर आसले। नुस्तेमारी करप्यांचोय हातूंत आस्पाव आसलो। मॉक ड्रिल ही एक अशे प्रात्यक्षिक प्रक्रिया जातून वांटेकार जावपी संकश्ट वा आणीबाणीच्या वेळार आपूण कितें करतले हाचो सराव करतात। सैमीक आपत्ती घडल्यार दर एका खात्याचे उपाय आनी कर्तव्य उजवाडाक हाडपा खातीर ही प्रात्यक्षिका केल्ली। As an administration, district administration जे आसा, it's a core administration who will coordinate with all the stakeholders. प्रत्येक stakeholderचा रोल जो आसा तो very important आसा या So each stakeholder is having their own role, which will help us to get rid of all such situations, eventualities. Now basically डिजास्टरान कितें जाता, आमी डिजास्टर सांगून येना आमकां, सडनली जाता, पण त्या हितूंतल्यान ओवरकम करपा खातीर फॉर एग्जाम्पल आतां हे जे सायक्लोन जे आसा त्या हितून पीपल शुड नॉट गेट पॅनीक वेन सच सिच्युएशन कम्स। मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज शुड नॉट गेट पॅनीक। आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटले प्रायर हँड की अशें जावं शकता, बिकॉज आवर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज व्हेरी अलर्ट इन दीस, सो वी गेट द इन्फॉर्मेशन इन एडवान्स। सो आमी आमची कशी इवॅक्युएट करपा खातीर आमकां हांगाल्यान सेफ जाग्यार व्हरपा खातीर कितें करपाचें हेचो एक डेमो जो आसा तो आमी हांगासर घेतले। ओके, आय हँड ओवर टू शैलेश तुळसकर। हांव विक्टर हॉस्पिटलाचे कॉर्पोरेट फूल हांव पळयतां। एक सायडीन पळोवपाक गेल्यार कॅप्टन विन्सी जो आसा MLA तेणी बरो इनिशिएटीव घेतला। आज पर्यंत केन्ना जावं ना हें, आनी लोकांक खबर आसना कशें डिजास्टर जालें कशें रेस्क्यू करप। ओके, पण आज त्यांनी सगळे टीमेक सगळे वेगवेगळे डिपार्टमेंटां त्यांनी एकठांय हाडला। एकठांय हाडून त्यांनी दाखयला की सगळे डिपार्टमेंट कशें काम करतात, कशें करतले। ओके, तुतूर फायर आसतले, तुतूर ट्रॅफिक आसतले, तुतूर पुलीस आसतले, तुतूर थोडे हॉस्पिटल इनवॉल्व आसतले, थोडे हेजे कलेक्टर भितर इनवॉल्व आसतलो। सो हो जो पॉयंट आसा हो इतलो इजी ना मॅनेज करपाक, पूण तसली सिच्युएशन येयल्यार ती सपोज फाल्यां समज सायक्लोनीक अलर्ट येयलो जाल्यार कितें करपाचें त्या खातीर तेणी सगळ्यांक आपयलो। फ्रॉम द विक्टर हॉस्पिटल आमचें काम हें आसतलें की आमची मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल आसा, सो आमी जितले हे रेस्क्यू हे आसतले तांकां आमी सगळ्यांक अर्जंटली आमी उतर हॉस्पिटलांत व्हरतले आनी तांकां मेडिकेशन करतले। थँक्यू। See, Kolwa is known to be a fishing village from the beginning. There was no tourism here. There was only fishing activity here, and this ward is mostly only fishermen are staying in this ward number 4. So over a period of last many years, only fishermen has existed. But with the tourism, amk मातशें जायते बट त्रास जाताय. But today, with such mock drill conducted by the official like our MLA and all the others, we are really thankful to them for doing such a thing. जाल्यार कोलवा गावात कसली संकश्टां आयली जाल्यार सध्या आमचे कडेन लायफ जॅकेट्स, वॉकी टॉकी ना। हे सगळे मेळोवन दिवपा खातीर आनी मुखेल म्हणजे सुदारणा करपा खातीर ही मॉक ड्रिलाची प्रात्यक्षिका घेतल्यात, अशें बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगशान सांगले। आयकात। आज आमी हो सक्सेसफुली सेकंड एक्सरसाइज बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी कंप्लीट केला। हे एक्सरसाइजान आज आमी एक चोयन गेला की कोलवा विलेजीन आमको ट्रेडिशनल फिशिंग वॉर्ड म्हणा, तो फिशिंग वॉर्डांत सगल्यो पात्यो सगल्यो पाक केलो आसताय आनी जाळां आसताय, सगळे इक्विपमेंट आसताय। सो जरी तरी एक डिजास्टर जाता त्या जाग्यार सोन आमी ह्यो पात्यो पयलीं सद्या एक सेफ लोकेशनार हाडपा जायो। सो आज हे सेफ लोकेशन आमी हिंगा आयडेंटिफाय केल्ले। सगळे जे आमगे आज जितले डिपार्टमेंट जाय हे डिपार्टमेंटान 2 दीस पयलीं येवन आमी आयडेंटिफाय केलो लोकेशन, आनी आमी सक्सेसफुली आज एक पाथ ट्रेडिशनल वे पाथ कितकोन वयर काटाय ते चोब म्हणटा ते घालून वयर काटाय ते भाशेन आज उंच काडल्या आनी सगळे फिशरमॅन एकठांय आले, विलेजसूय आले जायचं। सो दिस इज एन एक्झाम्पल। आनी सगळे डिपार्टमेंटाक हांव मागता, आय वूड लायक टू रिक्वेस्ट ऑल द डिपार्टमेंट्स टू सेंड युअर फायंडिंग्स। जेन्ना एक एक्सरसाइज कोताय त्या एक्सरसाइजाचे जे फायंडिंग्स आहाय म्हणजे आयज दिसा आम चोयले जाल्यार आमकां वॉकी टॉकी नाही, हमको लाइफ जैकेट नहीं, हमारे पास लाइफ जैकेट्स नहीं, हमारे पास वॉकी टॉकी नहीं,
हमारे पास सफिशिएंट टूल्स नहीं है. In case of a disaster, today we are not prepared. We don't have walkie-talkies, we don't have life jackets, we don't have so many other things. So, in order to make sure that all these things come on board, आज वो exercise घडून आला. So, the whole idea of this exercise to improve. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत.